सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. A8 पेज नंबर 4. A8 पेज नंबर 4. देवाचे वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुज्या काय संतोष म्हाका दितल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची स्वास धरून हांव येता, हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. म्हण कळय तुज्या ओशी दोराची. दोयेन म्हाका वाडटा तूं. देवाचे वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुज्या काय संतोष म्हाका दितल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची विश्वास धरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेन तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयज तावन आमी लावदातो सी सातोळें सुरू करता. लावदातो सी वीक म्हणजे आमच्या पाप साहेबान लावदातो सी हो दाखलो आमकां दिल्यार 5 वर्सां भरतात. तरी आख्या सुमानान खेरीत भाशेन सृश्टी सवें आमचो मोग आमची माया दाखोवंक आनी आमी आनिकूय ओळख घेवंक आमकां हें सुमान फायद्याचें जावं. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. रोमन वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच स्मिता आपलो जल्माचो दीस मनयता. त्याच बरोबर आयज हांव देवाक दितां आयज म्हज्या बावतिजमाचो दीस. ह्या म्हज्या बावतिजमाच्या दिसाक हांवूय देवाक दिनवास दितां कित्याक जायत्या देण्यांनी ताणें म्हाकाय बोल्ला. ह्या सगळ्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. आमची जण एकल्यांची मागणी आमी देवाक उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत जण एकल्याक एक कार्य दिलां, एक मिशन दिलां. आनी आमचें मिशन, आमचें क्रिस्तांवांचें मिसांव खेरीत भाशेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरपाचें. जायते फावटी आमकां अशें करूंक देवान आदार दिला आनी आमी हें मिसांव फुडें व्हेलां देखून आर्गां दिवया. त्याच बरोबर थोडे फावटी आमी चुकल्या ह्या आमच्या मिसांवान. आमी फाटीं उरल्या, बेसारमाय केल्या, आळसाय केल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांग बरी सगळ्यांक दिवतां आनी भोगतां. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र सणाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसियातावन पावलू दिर्बेक आनी उपरांत लेस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलेली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेन आनी एकोनोमांत भावार्थी भावा भयणी ताचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जितल्या जिदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणो आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुजाल्याक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतले. ताची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पालूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडोन गेली. देवाचें उतर आजयेंत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आदावलें देखून ते फ्रिजिया आनी गलेसिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे सीमेर पावले तेन्ना ते उतरून बेतनियाक वचूंक ताणें चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटूच मिसियेंतल्यान भोंवून ते तर्साक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मेसिडोनियाचो एक मनीस थंय उबो आसलो. ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मेसिडोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेच मेसिडोनियेक वचूंक आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां तावें जालें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सगळीं प्रितूम सोरेस्पराक तालयो पेट आनंदान ओतून म्हणुया. सगळीं प्रितूम सोरेस्पराक तालयो पेट आनंदान. सोरेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोरगितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. सगळीं प्रितूम सोरेस्पराक तालयो पेट आनंदान. सोरेस्पोर आमचो एकलोच रोशनार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येतोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सगळीं प्रितूम सोरेस्पोराक तालयो पेट आनंदान. तो गवली आमी ताच्यो शेल्यो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार ये तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. जबाब. सगळीं प्रितूम सोरेस्पोराक तालयो पेट आनंदान. आमचो सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो. पिनकेचे पिनकेक तो विस्वाशी. जबाब. सगळीं प्रितूम सोरेस्पोराक तालयो पेट आनंदान. उद्गार. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. क्रिस्ता बरोबर
तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान म्हणटूच सर्गीच्या वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रेक थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. सर्वेस्परा 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 जुई जुई सर्वेस्परा 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 जुई जुई. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास धरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटलीं. पूण हें सगलें म्हजे पासत ती तुमकां करतलीं. कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. संवसार तुमकां जळ्ळा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणा जायात. भाव भयणीनो, जेजूक संवसार जळ्ळो वो जे संवसाराचे मनीस आसले ते जळ्ळे कित्याक जेजू आपलें मिसांव करतालो. आनी जरी तर आयज जेजू म्हणटा म्हाका जळ्ळा जाल्यार हो संवसार तुमकांय जळटलो, जेन्ना आमी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरता. आनी म्हजो नियाळ हाचेर हांव करता आसतना म्हज्या मनान हें आयलें, आयज संवसारभर जे क्रिस्ती धर्म करता जावं शिकपाचे वाटेन शिक्षणा वाटेन एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स जावं हेल्थ कॅर जायतीं हॉस्पिटल्स आसात जावं ओल्ड एज होम्स ऑर्फनेजीस वो जावं आनी कसली सर्वीस जी आसा सोसायटीक जी सर्वीस दिवपाक जाय समाजाक जी सर्वीस दिवपाक जाय त्या वाटेन वो हेर कसलोय जायतो वावर जो आसा क्रिस्ती धर्म करता ते आनी कोण दुसरो इतलें कोणें करूंक ना. सगल्याहून चड म्हज्यान अभिमानान म्हणूंक जाता क्रिस्ती धर्म हें करता आनी हाचेर कोणूय घडये आड वचूंक शकचो ना. तेच बरोबर दुसरी बाजू आसा. हें सगलें जे संवसारान जो वावर चलता जावं धर्मा वाटेन जावं NGOs जे आसात वो जावं हेर दुसऱ्यो एजन्सीज आसात, हो सगलो वावर जेन्ना आमी चड करता तेन्ना सगल्याहून मोस्ट क्रिटिसायज्ड इज कॅथलीक चर्च. एके वाटेन वावरूय बीन आमी सुबेज करता जाल्यार दुसरे वाटेन ही टिका वो जायते पावटी आडकोडी आमकां चड आसात. आनीक मातशें फुडें चिंतीत जाल्यार जी सर्वीस आमी संवसाराक दिता, जी सेवा संवसाराक दिता, जावं शिक्षणा वाटेन जावं हेल्थ कॅरा वाटेन जावं जाणटीं भुरगीं आनी हेर सगळी दुसरी भाशेन सोशल जस्टीस हे सगल्या वाटेन आमी इतलोय वावर केला आसतना ज्या कोणी आमची सर्वीस घेतलेली आसा हो थोडे पावटी आमच्या आदाराक येतात टू डिफेंड द चर्च or to defend the Christianity. जो इतलो वावर केला आमकां डिफेंड करपाक भोव थोडी पावटी आनी भोव थोडे जाण मुखार सरतात. भक्त म्हणलेले आसात आयज आमच्या भारतान केरीत भाशेन कितेंय केलें पवित्र सभेन वो इगोर्ज मातेन कितेंय केलें जाल्यार रोखडेंच क्रिटिसायज करपाक जाय, तो वावर बंद करूंक जाय, ताचेर आडकोडी घालपाक जाय, कशेय भाशेन तें फाटीं उडोवपाक जाय. आनी अशें करता आसतना जायते पावटी बोगलांटां घालून
जायते पावटी नाका जाल्ल्यो वस्तू आमचेर थापून आनी असल्या वेळार बडे डिफेंड करूंक जातालें जायत्या जाणांच्यांनी, जे खरेपणी जाणात आनी स्वत मानतात ना पवित्र सभा वो क्रिस्ती धर्म हांगासर सारको आसा, चुकीचो ना, पूण डिफेंड करूंक मुखार सरपी भोव थोडे, आनी जे कोण मुखार सरतात ते ओगेपणी भिरांतीन मुखार सरतात. हें घडये आयज उलयल्यार आयज जायत्या जाणांक बरें दिसचें ना, पूण सोत तें सोत. आनी हें सोत आयजूच न्हय, जेन्ना हो क्रिस्ती भावार्थ सुरू जालो तेन्ना तावन पवित्र सभा वाडत वेताली. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन पावलू एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार भोंवता. मिसांवांच्यो भोंवड्यो मिशन जर्नीज केल्यात त्या आपोस्लां मदें सगल्याहून चड बागेवन पावलून केल्यात. जायत्या पवित्र सभांनी तो पावला, जायते कडेन ताणें पवित्र सभा घडून हाडल्यात आनी सगल्याहून म्हज्यान म्हणूं येता ताका चड आडकोडी पडल्यात, रिजेक्शन ताका चड मेळ्ळां. पूण बागेवन पावलूच्या जिवितांतलें जरी तर आमी इल्लेशें काडलें आनी आमकां घेतलें उत्तेजन, जाल्यार बागेवन पावलून ह्यो सगल्यो आडकोडी आसा त्यो पॉझिटीव करून दाखयल्यो. एके वाटेन जरी तर धुमाळो पडलो, एके वाटेन जरी तर बॉन जालें, दुसऱ्या गांवांत गेलो, थंयसर जेजूक दिलो, थंयसर शुभ वर्तमान परगटलें. दुसरे सुवातेरूय तशें जालें जाल्यार तिसरे सुवातेर गेलो. पूण वावर जेजूचो फुडें व्हरत रावलो. आनी अशें करता आसतना ह्यो सगल्यो पवित्र सभा जंय जंय बागेवन पावलो ते परतून ताका आपयतात, ताची खबर घेतात, ताचे पासत मागतात. न्हयच फकत ताचे पाटलावदार आसात ते, पूण दुसरे ह्या जायत्या जोम्यान भितर सरतात. म्हणटच आयज जरी तर आमी आमचो वावर करता आनी भोव करून हो वावर करता आसतना आमकां तोखणाय थोडी आनीक आडकोडी चड, क्रिटिसिजम चड, जाल्यार हेंच आमी शिकपाची गरज आसा. वॉट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स? दुसऱ्यांनी आमची तोखणाय करची आनी आमची पुजा करची हें ना, हें आमचें एक्सपेक्टेशन न्हय. पूण आमचें एक्सपेक्टेशन हेंच की जरी तर म्हाका संवसार जोडला जाल्यार तुमकां जोडचे आदी तो म्हाकाय जोडला. आनी जेजून सांगलेलें आसा, चाकोर दोनया परस व्हड न्हय, चाकोर दोनया सारको जावंक जाता. त्याच बरोबर जेजून म्हणलां, हांवें केल्या त्याहून व्हड करण्यो तुमी करतल्यात, जरी तर म्हज्या बापाची तुमी खुशी करशात. जाल्यार आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन ही कृपा आमकां मागुया. आमकां जो भावार्थ आसा, क्रिस्ती भावार्थ, जेजून आमकां विचून काडलेलीं आसात, ह्या संवसारांतलीं विचून काडल्यान जाल्यार आमी संवसारा सारकींच न्हय. जें कितें आमच्या संवसारांत आयज घडटा तेंच आमी करूंक न्हय. ते करतात न्हय, हे करतात न्हय, तांणी तशें केलां देखून आमी अशें केलें, हें आमकां क्रिस्ती जिविताक सोबना. पूण जें कितें सारकें आसा, जें कितें घडये कठीण आसा, जें घडये जायते पावटी संवसार मानून घेना, पूण जेजू आमकां तें मिसांव दिता, तेंच करूंक आमी मुखार सरूंक जाय. तर हेंच करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जितलेय जाण मुखार सरतात, भोव करून आडकोड्यां मदें पॉझिटीव जातात, आपलो वावर जेजू पासत करतात, तांकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण आमच्या मागण्यांत तांकां दवरुया. भेटोने वेळार गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. तुकाच बापा सूर मोजे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगतां सूर मोजे तुजेच तें कुरकाशे मोजे हातके मोजे पांयगे स्वीकार कोरा नाकोशे तुजो मोहीमो कोरगोड करूं शुक्र सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सूर मोजे दिता तुका एकाने,
तुमकांच मोगता सूर मोशे तुजेच तें कोरगाशे म्हज्या बाबा भयणीनुय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सयस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गितां सय सय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. उंच गितां सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. हेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूचे मिसांव फुडें व्हरता आसतना वाटेर आडकोडी कश्ट त्रास क्रिटिसिजम्स हें सगळें आसतलेंच आनी तें आसा तेन्ना आमी आनिकूय बळान फुडें वचूंक जें कितें नॅगेटीव आसा तें पॉझिटीव करूंक बागेवन पावलू भाशेन आनी जेजू सारके आमी सदांच उलोवंक करपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडिल्ली आमची घट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडिल्ली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घोडयेक हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात बावळ खुशी बसा म्हज्या कुडी रोखता तुशी दादो सायात म्हज्या जेवणाक येयात बावळ खुशी बसा म्हज्या कुडी रोखता तुशी दादो सायात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें
बापा, तांचे पासत हांव मागणें करतां. तुवें म्हाका पाठयला म्हूण संवसारान विस्वास दवरचे खातीर ती आमचे सवें एक जावं म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आनीक एक पावटी आमी संवसारा पासत मागुया, आमच्या भारत देशा पासत मागुया. सद्याक आयज पासून आमचो भारत देश 11व्या पांवड्यार पावल्लो आसा. एक कोरोना केसीस ज्यो आसात तातूंत 11व्या पांवड्यार पावल्लो आसा. चडत आसा अजून पासून. मागुया देवा लागीं आमी सगळीं जबाबदार जावंक, बेजबाबदारी जी आमी करता ती आमी सोडून दिवंक आनी जबाबदारीन आमी आमकांच सगल्यांक सांबाळूंक आनी वाटावंक बरे ते निर्णय आमच्या सरकारांनी घेवंक आनी आमी परजेन आमच्या सरकारान घेतलेल्या बऱ्या निर्णयांक सांगात दिवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आमच्या गोंयांत सद्याक 8 केसीस सांपडलेल्यो आसात. फुडें आनीकूय आसूं येता. ह्या दिसांनी जायतो लोक भायलो आमच्या गोंयांत भितरूय सरता. ट्रान्सपोर्ट उक्तो केल्लो आसा. ह्या पासत चोत्राय धरची आमी भायर जाता तितलीं भोंवपाचें बंद करुया. जाता तितलीं घरांत आमच्या रावुया आनी आमच्या घरांत रावून ज्यो वस्तू आमी आयज पासून केल्यात बरे भाशेन सगळें सांबाळलेलें आसा. आमकांच, आमच्या घोराब्यांक आनी एकामेकाक ह्या वायटांतली कोरोना व्हायरसाच्या चपक्यांतलीं आमी वाटावुया. खेरीत भाशेन मागण्यांत एक रावून आमचें मागणें देवाक उबारुया. सुर पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आधार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. टाकीत घेऊया F6 पेज नंबर 88. F6 पेज नंबर 88. देवा दिनवास देवा कारगा जेजू सोर्गी आमकां विजय. देवा दिनवास देवा कारगा जेजू सोर्गी आमकां विजय. जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कोडेन शिवडोत वेता. जेजूचो रूप आमी नवेची रीत दिवंक लासता. देवाक दिनवास देवाक कारगा जेजू सोंगी आमकां विजय. देवाक दिनवास
जोगी